सरकारान सरकारी कार्यालयांनी काम करप्यांक वेतन प्रमाणपत्र दिवप बंद केले. सरकारी कार्यालयांनी भ्रष्टाचाराची नवी स्कीम सोदून काढल्या अशी टिका गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आणि फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान भाजप सरकाराचेर केला. देखून बेगोबेग परिपत्रक फाटीं घेवन सरकारी कर्मचाऱ्यांक वेतन प्रमाणपत्र दिवपाक सुरवात करची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या. एक नोटिफिकेशन काढला 4 सप्टेंबर की गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक सॅलरी सर्टिफिकेट जे पयलीं इश्यू जाताले ते आतां इश्यू करपाचे बंद करप. गव्हर्नमेंट ऑफिसर कशे असतात ते सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर लोन घेतात घर घेवपाक वा आनी कितें कारणां खातीर. तर तांणी आतां अशें केलां की सॅलरी सर्टिफिकेट दिवप ना. हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक रायट दिल्या की ड्यू डिलिजन्स करून on being satisfied that the employee is financially sound to repay the loan amount हे पळोवन मागीर तुज्यान दिवं येता. म्हळ्यार बेसिकली म्हाका दिसता सरकारान एक नवी करप्शनाची स्कीम डिपार्टमेंट हेडान इंट्रोड्यूस केल्ली आहा. आतां हाचो इतिहास कितें? इतिहास असो आसा की 2001-02 मनोहर पर्रीकार जेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें क्रेडीट सोसायटीक गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर तांच्या हातान जर 30% पयशे उरता ऑफ देअर सॅलरी सगळें प्रोविडंट फंड हे ते कट करून लास्ट 33% म्हळ्यार 1/3 अमावंट जर उरता जाल्यार सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर तांकां लोन दिवप हें अलाव केल्लें. 20 वर्सां नंतर होच BJPचो सरकार म्हळ्यार पार्टी सेम आहा पूण पॉलिसीज सामक्यो बदलल्या. हो सर्क्युलर इमिजिएटली विड्रॉ करचो आनी जे पर्रीकारान 20 वर्सां पयलीं जी प्रॅक्टीस एडॉप्ट केल्ली तीच परती चालू दवरची. कित्याक गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक बरें जगपाक तांकां रायट आसा. तांकां आतां 7th पे कमिशन मेळटा खूब जाणांक.